An infant was also apparently kidnapped. That is what they allege. So हे पळोवन म्हाका प्रश्न पडटा की आता जे आम्ही क्रांती मैदानान आसा हांगा अनेक स्वातंत्र्य सैनिक आसा त्यांचे नांवां बरयला ह्या पिलर्सार. त्यांनी हेकाच लागून गोंय स्वातंत्र्य केल्ले काय कितें असो म्हाका प्रश्न पडटा. तर दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल टू द गोवन सिटीजन्स. आणि जे B.R. आंबेडकर आसा ज्यांच्यांनी भारतीय संविधान बरयले त्यांनी अशें म्हटलां की आय लायक टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री बाय मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वुमन. तर हांगा आमचे जे चली आसा बायल आसा त्यांचे प्रोग्रेस जावंक ना, त्यांची अधोगती जायत वयता. The best thing about this rally is this is outside keeping all our political affiliations aside, keeping all our social affiliations aside. We all have come under one banner, that is Justice for Siddhi Naik. Justice for Siddhi Naik, it doesn't mean only justice for Siddhi Naik. It means the justice for the entire women fraternity, which is facing lots of crime against women. Right now, the main issue that is happening is crime against women, which has to stop, and it needs to stop. And if the crime against women has to stop, unity is the most important thing. So first of all, we are thankful to the people of Ponda for coming across. We as a student body, we across various students came across and thought of coming up with such a thing so that we come up united. So this is like a common platform wherein we are demanding only justice, which we are not getting. Neither is the police serious about it, neither is the government serious about it, and that is what we have seen across. And we are united. This is a clear message to the government that this is just a small number right now, but we are united. If they are not serious about crime against women, then we all the people across Goa will come out, and we will come out very strongly. This is the clear message that we are giving from the candlelight march. की आज महिलांचेर अत्याचार जाता. आमचे एक गोंयकारपण आमी देशभर एक गोंयकारपणा लागून वळखता. आणि ते आमचे गोंयकारपण म्हणजे की हांगा जर कोणी आयलो रात जावं दीस जावं खंयच्याय जागेर एक मुक्तपणान भोंवपाचें एक स्थळ, एक प्रदेश म्हणून आमी गोंयचें नांव फुडें आसा. पूण आज परिस्थिती तशी उरिल्ली ना. ह्या काळान आमी पळयलां की ह्याच म्हयन्याभरान कितकेशेच प्रामुख्यान महिलांचेर अत्याचार जालो, रेप जालो, कोणाक एबडक्शन जालें, कोणाचेर आनी खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. पूण आज आमकां एक प्रश्न पडटा की हें सरकार लोकां लागून आसा काय हें सरकार क्रिमिनला लागून आसा. आणि आता सिद्धी नाईक प्रकरण झाले उपरांत पासून शिवले अंजुना एका फॉरेनर बायलेन गळफास लायलो, कांदोळे एका बिचार एका भुरग्याची बॉडी मेळ्ळी. सो अशे अनेक ह्यो घटना हालीं ज्या पद्दतीन पळोवपाक मेळटा, म्हाका दिसता कायदो आनी सुवेवस्था जी आसपाक जाय ही खंय आसा. आणि विधानसभा जेन्ना चालू आशिल्ली, विधानसभेक मुख्यमंत्री सांगता ही पालकांची जबाबदारी म्हणून. सो पालकांची जबाबदारी म्हणपाक पालक घरा खंयचे भुरगे आसा तोपर्यंत जबाबदारी घेवपाक शकता, ल्हान भुरग्याची जबाबदारी घेवपाक शकता. जे चली भुरगे फाल्यां व्हडले जाले, भायर सरता, कॉलेजी वता, कामां वता, पयलीं तेन्ना स्टेटमेंट केलो रातचे ती चलयां थंय कितें करताली, रातची थंय पालकांनी जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली. सिद्धी नायक केस जर पळय, सकाळी बापूय थंय गिरी सोडून गेल्लो ग्रीन पार्का कडेन, तेजे उपरांत ही घटना घडली. म्हळ्यार प्रश्न पडटा की गोंयकारां सेफ आसा काय कितें. आज खंयचे चली भुरगे जेन्ना घरांतल्यान भायर पडटा तेन्ना आवय बापायक प्रश्न पडटा आसतलो की बाबा आपले चली किंवा आपली बायल बरे भशेन सुखरूप घरा पावतली काय कितें. सगळ्या महिलांचे रक्षण करपाची जबाबदारी सगळ्या दादल्यांनी घेवपाची आज गरज आसा. आज समाजा भितर गरज आसा ती की सरकार जर फेल जाता जाल्यार समाज उठून उठपाक जाय. जो पर्यंत समाजात भितर जागृती जायना, म्हाका याद जाता गोंयचें एक ट्रेडिशन आहा. गोंयांत रातचे डान्स जाताले, सकाळचे 6 वरां आमी भुरगेपणा मडगांवां रस्त्याचेर डान्स जाताले. केन्ना केन्ना चलयेची फकाणां मारली, केन्ना केन्ना चलयेक हात लायलो, केन्नाच आमी आयकलें ना. किंबहुना मडगांवकारांचो शिगमो जांबवले जाता, तुमकां खबर आसतलें. मडगांव अख्खें शहर बंद जावन लोक जांबवले वतात. एका वटेन गुलाल खेळटात आनी मदल्यान चलयो बायलो आपल्या फॅमिलीक घेवन भितर वतात देवळांत. एकल्या मनशान आज पर्यंत अशी कागाळ जाली ना की कोणे तरी बायलेक वचून गुलाल लायलो किंवा चलयेक वचून गुलाल लायलो. अशें ट्रेडिशन ज्या गोंय राज्यांत आसा
त्या गोंय राज्यांत अश्यो घटना घडटात ही अत्यंत दुर्दैवी आसा आनी हातूंतल्यान सरकाराचें कर्तव्य जें पळय करपाक जाय तें सरकार कर्तव्य करपाक फेल जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा.